नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मोगोन लोकसभेक उमेदवार घालू ना ही सुदिनाची राजकीय परिपक्वता। मुख्यमंत्र्याचो मोगोचे भूमिकेक येवकार, सुदिनाची तुस्त। लोकसभा आणि पोटवेंचणुकेक जिखपाचो सावंताक विश्वास। 10 एप्रिलाक मोदीची ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सभा। भाऊ म्हणटा मोगो गोवा सुरक्षा मंच थेट लोकसभेक देवल्यार बीजेपीचेर परिणाम जावचो ना। मायनिंग बेल्टातूय थोडोफार परिणाम। म्हापशा मांद्र्या मोगोचे फुडारी बीजेपीचे आड वावरूंक सुरू। म्हापशा बाळू म्हणटा बीजेपीन मोगोक दुखयला। मांद्र्या मोगो फुडाऱ्यांचे जितावटेन वारे। मोगोचो अधिकृत निर्णय 8 एप्रिलाक। गोयच्या कॉलेजींनी जाल्ले ऑक्टोबरांतले सेमिस्टर एग्जामींचे रिव्हॅल्युएशनाचो रिजल्ट अजून ना। भुरगे चाळवले। युनिव्हर्सिटीचे एग्जामिनेशन कंट्रोलाक घेराव। राती मेरेन रिजल्ट वेबसायटीर। आणि सुपर कपात जमशेदपुरा घरोवपाची मोख म्हणटा एफसी गोवा। डिफेंडर कार्लोस पेना ओनूच्या आयएसएलात दोनूय मॅचीत जमशेदपुरा घरोवपाक आयिल्ले अपेस। मोगोन लोकसभेक उमेदवार घालोना ही मोगोचो ज्येष्ठ फुडारी सुदिनाची राजकीय परिपक्वता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची उतरां। मोगो फक्त 3 विधानसभा सिटांचे पोटवेंचणुकांनी सक्रिय आसतलो। लोकसभेक सायलंट। सावंतान मोगोचे लोकसभेचे भूमिकेक येवकार दिला। पोटवेंचणूक आणि लोकसभेचे मेळून 5 मतदारसंघ बीजेपी जिखता म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो। साश्टीकार खंय बीजेपी बरोबर रावतलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यंग ब्रिगेडियर ऑफ बीजेपी तो काम बरें करू शकता। ताणें विधानसभा बरी चलयल्या हें सगळ्यांक खबर आसा। भाशेचेरूय ताचें प्रभुत्व आसा। ताणें जर दुसऱ्याचें कितें आयकुना जाल्यार तो नक्कीच मुखार बरो जावंक शकता। एक बरी गजाल आसा की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत आमचो अजून तेंकोय काडूंक ना। आमी वेलकम करता तांच्या डिसिजना खातीर जे बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी म्हटलां। आनी म्हाका खबर आसा तांच्यांनी, कारण खूब सिनियर मंत्री आसात ते खूब वर्सां आमदार मंत्री उरलेले आसात। तांच्यांनी अजुनूय बी सरकाराचो तेंको काडूंक ना। जरी म्हटलें काही तांचे आमदार आमचे कडेन आयले, तेंच्याहून स्वतांनी तेंच्यांनी आमच्या मदीं प्रवेश केलो, तरी सुद्दां आसतना तेंच्यांनी एक स्टेप जो घेतलो की आमी लोकसभेचें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे ना। हांव वेलकम करता तेंच्या डिसिजनाचें। पोटवेंचणूक आणि लोकसभेचे मेळून 5 मतदारसंघ बीजेपी जिखता म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो। काल सुदिनान मुख्यमंत्री सावंताची तोखणाय केली। बुधवारा सावंतान सुदिनाक तेच भाशेन येवकार दिलो। खात्री आसा 100% आमी ही 5 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखता, कारण लोकांचो रिस्पॉन्स हो मोठ्या प्रमाणात आसा। त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक खात्री आसा हे 5 सीट जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात आमी जिखतले। इतले मजगती साश्टी नावेलचो फाटले विधानसभेचो मोगोचो उमेदवार सत्यविजय नायक बीजेपीत गेलो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। 10 एप्रिलाक गोंयांत प्रधानमंत्री मोदीची सभा। मात श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार 2014 जाल्ली तशी प्रचंड सभा हे फावट ना। 25,000 कार्यकर्त्यांक मोदीची सभा। 4:45 खंय कडकडीत वत आसता म्हूण सभा इंडोर स्टेडियमात। मोगो गोवा सुरक्षा मंच लोकसभा वेंचणुकेक देविल्ले जाल्यार बीजेपीचेर परिणाम जावपाचो म्हूण खासदार श्रीपाद नायक मान्य करता। मायनिंग बेल्टातूय ताका थोडोफार परिणाम दिसता। प्रोबेबली आम्ही ती भितर घेतले श्यामाप्रसाद मुखर्जी असे बरोबर नाही। 4:45 वो टायम दिला आसा आमकां, त्यामुळे 4:45 म्हणजे गोंयांत ह्या दिसांनी कितलें वत आसता आमकां खबर आहा। त्यामुळे मागीर आमकां अनुभवूय असो आसा की वत आसले की मागीर कार्यकर्ते किंवा पब्लीक बसनात तेजेर। त्यामुळे आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगा करपाचें केलें आनी भायर आमी आनी एक माटो घालून एक 20-25 हजारची संख्या थंय आमी करपाचें ठरयलें। मगो आणि गोवा सुरक्षा मंच लोकसभा वेंचणुकेत थेट देवले ना म्हूण बीजेपीक तातले तातून थाकाय। मगो आणि गोवा सुरक्षा मंचान पयली लोकसभा वेंचणूक लढपाची घोशणा केल्ली, मात उपरांत ते फाटीं सरले। गोवा सुरक्षा मंच आणि मगोन कांय दिसां फाटीं तांचो लोकसभेक मोदीक तेंको जाहीर केल्लो, मात दोग आमदारांनी बीजेपीत उडी मारिल्ल्यान उपरांत मगोची गणितां कांय प्रमाणात बदलली। आमचे कॅन्डिडेट्स दोनूय जर निवडून आयले जाल्यार आमी वयर नरेंद्र मोदींचे गव्हर्नमेंट जे आसा ताका सपोर्ट करतले। आमच्या मनात अजून भाजपाक
सपोर्ट करपाचो आसा, सरकार उडोवपाचें ना. कितें लोकसभेक आमकां मोदी जाय. दोनूय पक्ष वेंचणुकेत थेट देंविल्ले जाल्यार बीजेपीचेर परिणाम जावपाचो. आमी आज विचार करूंक गेले कारण MGP जर कॅन्डिडेट दवरलेलो तर निश्चितपणे ताच्या थोड्याशा मतांक आमकां इल्लेशें डिफरन्स जातलो आशिल्लो. पण MGPनी कॅन्डिडेट दवरुना. मागीर दुसरी जी अन्य आनी नवीन पार्टी जाल्यात तांणी कॅन्डिडेट दवरता म्हटल्यार तांणी कॅन्डिडेट दवरुना. त्यामुळे म्हापसा सारक्या हातूंतल्यान थोडोसो आमकां म्हणजे सुधीर कांदोळकर एक कावन्सिलर ताज्या कॅपेसिटीनुसार थोडीशीं मतां आमकां खंय तरी ताजी स्वताची ओन मतां ती खंय तरी आमी हें जावंक शकता, थोडोसो कमी जावंक शकता. बाकी कडेन तसो आमकां इफेक्ट नेगेटीव इफेक्ट जावचे. मायनिंग बेल्टातूय भाऊक थोडोफार परिणाम दिसता. थोडोसो आसा, सांखळी मतदारसंघात थोडोसो आसा. आमी तांकां मेळिल्ले आसात, कॉन्टेक्ट जाल्ले आसात आनी त्यामुळे तातूंत खुबशे आमचे पार्टीचे निश्ठावान कार्यकर्ते आसात. प्रश्न तांचो जेन्युइन आसा तो प्रश्न सोडोवपाक आमचे प्रयत्न अजुनूय चालू आसात आनी योग्य माध्यमांतून तो प्रश्न आमची पार्टीज आमचे सरकारच सोडयतली. अजून अजिबात दवरना. आमी ताचे बरोबर सामके फुल्ली कमिटेड आसात हो प्रश्न सोडोवंक. बीजेपीच्या सिनियर फुडाऱ्यांच्या रागार फुडाराचेर विचारल्यार भाऊ म्हणटा ते सिनियर फुडारी पक्षाबरोबर आसात. हे सगळे जे तुवें नांवां सांगल्यात ते पक्षाचे निश्ठावान कार्यकर्ते आसात आनी तांणी हे पक्ष हिता लागून काही गोष्टी ह्यो समजून घेतलेल्यो आसात. त्या बद्दल अजिबात आमकां धोको दिसना. ते पूर्ण हितून काल दयानबाई मांद्रेकर पूर्ण दिवस राती 10:30 पर्यंत सामको जी काही रिपीट चालू आशिल्ली दीसभर जवळ 13 तास म्हजे बरोबर आशिल्ले. पण त्यामुळे असो काय प्रश्न ना. 4 फावटीचो खासदार श्रीपाद भाऊन खंय खासदार निधींतल्यान आज मेरेन 217 प्रकल्प पुराय केल्यात. कांय प्रकल्प खंय सुरू आसात. ताणें फाटल्या 20 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचेर MP लेड फंडांतल्यान सुमार 1000 कोटी खर्च केला. तातूंत भौशीक टॉयलेट, शाळा, कंप्युटर लॅब, आयुष हॉस्पिटल आनी बाकीचे प्रकल्प आसात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बीजेपी मोगोचे घटस्फोटा उपरांत मोगो पोटवेंचणुकेक नेमको खंयचे वटेन वता ताचेर काँग्रेस बीजेपीच्या उमेदवारांचो फुडार. मोगो कडेक सरिल्ल्यान काँग्रेसीचें अर्दें काम जालां. लोकसभेक मोगो थेट ना, मात शिरोड्या आमदारकीचो दावेदार म्हापशा मांद्र्या शिव पड्ड्या फाटल्यान. म्हापशां थळाव्या फुडाऱ्यांचे वारे काँग्रेसी वटेन, मांद्र्या जिता वटेन व्हांवताशें दिसता. मोगोचो ऑफिशियल निर्णय 8 तारखेक. 3 मतदारसंघांच्या पोटवेंचणुकेत मोगो नेमकी कितें भुमिका घेता ताचेर गोंय विधानसभेचो राजकीय फुडार आनी सरकाराच्या स्थिरतेचे गणीत थारतले. शिरोड्या मोगो, काँग्रेस आनी बीजेपी अशी तिरंगी लढत दिसता. मांद्र्या आनी म्हापशा मोगो सरळ देंविल्लो ना. थंय स्ट्रॅटेजीक स्ट्रायकाचो प्लान. म्हापशा पोटवेंचणुकेक बीजेपी सोडून काँग्रेसीत गेल्ल्या सुधीर कांदोळकरा बरोबर मोगोचो बाळू फडके दिशिल्लो. मोगोचो कार्यकर्तो म्हूण खंय तो सुधीराक तेंको दिवंक गेल्लो. म्हापशाक कितें करपाचें ताचेर निर्णय बाळून घेवपाचो म्हूण सुदीन उलयला. प्रुडंटान बाळूक गाठलो. बाळू म्हणटा कोणाक तेंको दिवप ते खंय 2-4 दिसांत थारतले. मात बीजेपीन केल्ले कर्मान मोगो दुखावला इतले खरे. म्हापशा आनी मांद्र्या चड करून आमची पार्टी कॅन्डिडेट घालची ना अशें म्हाका तेंच्यांनी कळयलां सुद्दां. आनी तेंच्यांनी एक्चुअली ते डिसिजन म्हाजेर सोंपयल्लें की म्हापशा हांव रावतलो. म्हणल्यार हांवें सारासार विचार केलो आनी हांवें ठरयलें की म्हापशा आमी कॅन्डिडेट ना दवरल्या बरो. कित्याक आमच्या भितरूच सगळ्या भितर झगडी जावन बेश्टे आनी कोणाकूच चान्स पडूंक शकता भलत्याकूच. त्या खातीर तेंच्या भितरूच ओपन फायट जाता हें बरें आहा. म्हणून आमी कॅन्डिडेट म्हापशा घालचे ना. अजून आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो हें डिसिजन घेवंक ना. आनी मोस्टली हें डिसिजन आज परतो हांव सांजचो वचून आमचे जे नेते आहात तांकां मेळटलो आनी आमी ह्या 2 दिसां भितर कितें ते फायनल ठरयतले. आनी मागीर आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आहात MGचे ते आमी कोणाक सपोर्ट दिवपाचो ताका ठरोवन आमी ओपन तेच्या वांगडा भोंवपाक स्टार्ट करतले. म्हणल्यार हांवें तेन्ना सुद्दां स्पश्टपणे नमूद केल्लें. तितून हांवें खंयच्याच एका उतरान सुद्दां सांगूना की म्हाजो सपोर्ट आहा म्हणून सुधीराक. हांवें क्लियर सांगलेलें की हांव थंय MGचो कार्यकर्तो म्हणून आनी आजुनूय MG ना म्हणून हांवें क्लियर सांगलेलें तेन्ना. फक्त आमी कितें केलां आमच्या MGच्या फाटल्यान हे बीजेपीन जे कार्य केल्लीं आहात जे कर्म केल्लीं आहात ते त्या खातीर आमकां बीजेपीचे भयंकर वायट दिसलेलें आहा. आनी त्या खातीर आमी आतां ठरयतले की आमी बीजेपीक हेच्या फुडें सपोर्ट करचो काय ना करचो.
मांद्र्या मगो अजून पत्ते जाहीर उगडूंक तयार ना. प्रुडंटान थंयचो मगोचो फुडारी श्रीधर मांद्रेकाराक गाठलो. ताका खंय पार्टीन 8 एप्रील मेरेन वग्गी रावंक सांगला. उपरांतूच कितें तें स्पश्ट जातलें. मात सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण मांद्र्या मगोच्या वावुरप्यांचे वारे जिता वटेन व्हांवताना दिसता. अधिकृत कितें तें 8 एप्रिला उपरांतूच कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. शिरोड्या 7 ते 8 हजारांची लीड काडून येता म्हूण बीजेपीचो उमेदवार सुभाष शिरोडकाराक विश्वास. शिरोडकारान बुधवारा उमेदवारी अर्ज भरलो. बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आशिल्लो. उत्तर गोंयच्यान लोकसभेक आपाचो उमेदवार प्रदीप पाडगांवकारानूय उमेदवारी अर्ज भरलो. आयचो 20 वर्साचो खासदार फक्त वचून रिबिनां कापता आनी प्रोजेक्ट आसा थंय वचून उद्घाटनां करता. हेचे शिवाय कांय ना. आज पर्यंत ताणें खंयचेच पयशे आपले येतात ते 50% सुद्दां मोडूंक ना असो सगळो आमचो अहवाल दाखयता. तुमचे हेजे फुडें तुमकां कितें चॅलेंजीस आसा तुमचे ऑपोनंटाचे जे काँग्रेस आहा हे आहा तेजे? काँग्रेस पक्ष आनी बीजेपी पक्ष आयज कोण तोच कळना. काल काँग्रेसीन आसलेलो आयज बीजेपीन वता, काल बीजेपीन आसलो आयज काँग्रेसीन वता. हूज हू म्हणून जेन्ना आमकां पयलीं आसताले करंट अफेर्स तेन्ना विचारताले हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हू इज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हू इज द फायनान्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अशें ते आसताले. हू इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया अशे तरेतरेचे प्रश्न आसताले हूज हू म्हणून. आयज हूज हू सांगप कठीण. बाबू आजगांवकार म्हणटा हो आपलो लास्ट टायम की आय वील नॉट चेंज द पार्टी. बाबून कितल्यो पार्ट्यो बदल्ल्यो. फ्रांसीस सार्दिनान कितल्यो पार्ट्यो बदल्ल्यो. फ्रांसीस सार्दिनाचो चेडो थंय बसून आम आदमीच्या पार्टीच्या हाचेर सांगता की आपूण आम आदमी पार्टीचो काँग्रेस लुटेरा म्हणून. ताजो बापूय आयज जो काँग्रेसीक गाळी घाली तो आयज सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट. नॉर्थ गोवा काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट ना. गिरीश सावथाचो मनीस तो आयज हांगा येवन रावला कित्याक तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना नॉर्थाक. सो अशी परिस्थिती आसा. तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना. आसा ते खंयसून खंय उडयो मारतले ते गॅरंटी ना. आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट नॉट फॉर सेल. फाटल्या म्हयनेभर जे आमी प्रचाराक भोंवतात तातूंतल्यान इतली प्रकारची उर्बी आयिल्ली आसा की आमी सादारणशे 7 ते 8 हजाराचे मताधिक्य घेवन आमी हो मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही तो भारतीय जनता पक्षाक जिखून हाडटले अशें. 23 तारखेक इलेक्शन जाले नंतर जो विकासाचो एक आंवडो घेवन किंवा एक उमेद घेवन आमी जे पावल मारिल्लें आसा किंवा हांवें जो प्रवेश केल्लो आसा ताका आमचे पुढारी जे आसात बाब श्री विनय तेंडुलकर आनी विशेष करून आमचे मुख्यमंत्री बाब श्री प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाली एकंदरीत सगळो गोंयचो विकास जाता हातूंत दुबावूच ना. कारण एक पद्दत आनी एक रीत आनी एक रिवाज आमकां घालून दवरले आसा बाब मनोहरभाई पर्रीकर. म्हाका खात्री आसा की आज आमी जेन्ना फॉर्म भरतले आनी ताजे नंतर मागीर घर घरो चलो अभियान आसतलें. हे सगळे अभियानात आज फाल्यां परां म्हणजे 23 तारीख पर्यंत आमी सहभागी सगळे आसतले अशें आशा बाळगिता. आनी परत एकदां म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष शिरोड्या मतदारसंघात इतल्या मताधिक्यान की हाजी पयलींच जिखूना हो इतिहास घडटलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या कॉलेजींनी जाल्ले ऑक्टोबरांतले सेमिस्टर एग्जामीचे रिव्हॅल्युएशनाचो रिजल्ट अजून येवंक ना. रिजल्ट जाल्लो जानेरांत. आतां 3 दिसांनी परत एग्जामी तेंकल्यो तरी रिव्हॅल्युएशनाचो रिजल्ट ना म्हूण भुरगे चाळवले. ब्रेस्तारा NSUI आनी NCP स्टुडंट विंगान ताळगांवां गोवा युनिव्हर्सिटींत वचून कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशनाक घेराव घालो. राती उसरा मेरेन रिजल्ट वेबसायटीर घालता म्हूण रजिस्ट्राराचें उतर. The exams are starting from 4 days from now and the results are still not being declared. We have not come here to hit her. We have not come here to do anything. We just came up with only simple questions to ask her when their results will be declared. But she is not ready to answer. She's gone inside and she's locked. I don't know why they are doing this to the students. And this has been a tradition by the Goa University. They have always been doing this and we don't have answers to the questions. These are the affected students. They will tell you more on when they answered the exam. They answered it in October and still they've not got their results. पळय आमी हांव साळगांवकर कॉलेजचो स्टुडंट रितेश रावत. एवरी इयर एग्जामी जेन्ना जाता पळय 2 ते 3 म्हयने घेतात टू डिक्लेअर द रिजल्ट्स. लास्ट इयर अशेंच रिजल्ट येवंक नाशिल्ले म्हूण आमी अल्टिमेटम दिल्लें एज राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटन आनी आमचे काँग्रेसीचे स्टुडंट्स विंग. आमी दोगांयनी मेळून एक इंटिमेशन दिलो तांकां गेल्या वर्साचें पळय. आणि हे केल्या नंतर आमी तांकां अल्टिमेटम दिलो की 3 दिसां भितर रिजल्ट डिक्लेअर करा नाल्यार आमी स्ट्रायकार वतले. ते केल्या नंतर 3ऱ्या दिसा आमकां तांच्यांनी रिजल्ट डिक्लेअर केलो. हें आतां वार्षिक पद्दत जाली. जसो गणपती पुजता पळय एवरी इयर तशें हांच्यांनी ती सिस्टम केलें की बाबा एवरी इयर आमी लास्ट दिसा रिजल्ट डिक्लेअर करतले. फ्रॉम माय सोर्सीस इन द कॉलेज अशें करून आयलां की एक एग्जाम अशी जाल्या ज्या एग्जामीक भुरगे एग्जामीक बशिल्ले आनी एग्जाम आन्सर करतना रिजल्ट आयला आनी भुरग्यांक अर्द्या वरान उठोवन हाडले आनी म्हणटा तुमी पास जाले म्हणून.
सो आतां म्हाका सांगा, आमी जेन्ना हांचे कडेन इतले दीस जेन्ना कम्युनिकेट करताले की मॅम रिजल्ट केन्ना येतलो, एग्जामी केन्ना आसतले, कशें कितें, हांच्यान टायम टेबल डिक्लेअर केला. टायम टेबल कसो आसा, 8, 9, 10, 11, 12 लायनीन पेपर दवरल्या. मागीर ताज्या नंतर रोखडेच फ्रेश पेपर स्टार्ट जाता. द फ्रेश पेपर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 16, बॅक पेपर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8. आतां रिवेल रिजल्ट जो मागता पळय तो बॅक पेपरांचो, हे एग्जामी पयली आसा. तांच्यानी आतां रिजल्ट धाडला म्हणटा खंयच्या पेपरांचो, जे एक्चुअली फ्रेश पेपर आसतले ते. आनी सद्या परिस्थितीन कशें आसा, समजा आमी आतां 3 कोणाक बॅक आसा, कोणाक 4 बॅक आसा, ते पेपर आतां फुडल्या विकांतल्यान स्टार्ट जाल्या. 4 दीस ते 5 दीस उरल्या. आतां खंयच्या पेपरांक शिकपाचें, समजा ह्या पेपरांक शिकपाक लागले आनी फाल्यां सकाळीं रिजल्ट आयलो आनी कळ्ळें की पास जाले, आनी ह्या पेपरांकूय असो टायम आसा की एका फाटल्यान एक पेपर आसा आनी इवन ते पेपर तशेंच आसा. सो आतां आमी जेन्ना विचारपाक आयले तेन्नाय आमकां कांय उतरां दिना, ती अजून आतां भितर बंद करून गेल्या. भुरग्यांनी सकाळी वचून एग्जामिनेशन कंट्रोलराचे नाक दाबतासर सांजे मेरेन रजिस्ट्राराचें तोंड उगडलें. राती उसरां मेरेन युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीर रिजल्ट अपलोड करता म्हूण युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारान सांगलां म्हूण भुरगे सांगतात. रिजल्टाची हार्ड कॉपी खंय ब्रेस्तार मेरेन ते कॉलेजींनी पावतली. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. अंदूच्या आयएसएलात जमशेदपूर एफसीक हरोवंक एफसी गोवाक शक्य जालें ना. आतां सर्जिओ लोबेराचे टिमी मुखार सुपर कप क्वार्टर फायनलीत जमशेदपुराक हरोवपाचें टार्गेट आसा अशें डिफेंडर कार्लोस पेना उलयला. ही मॅच पेजाद जातली हातूंत ह्या अणभवी स्पॅनिश प्लेयराक मातूय दुबावना. Yeah, well, it will be sure a very tough game, no, against Jamshedpur. We haven't been able to defeat them, to win them in ISL, and I think they want to win, no, that game also. So it will be a good game for both teams. FC Goa now having lost the ISL final, how much of a consolation could be the title at the Super Cup? Yeah, for us, for the players, for the staff, for the club, this tournament is very important, no, because we want to forget, no, the feeling of losing the ISL final, and we are focused on that, no. I think if we win this trophy, the season have been very good for all of us, so we will try to do this. Carlos, it has been your first season, and now it's the time of the season when FC Goa would all look to extend the tie-up with their players. How do you feel about your football at FC Goa, and what would be your decision? Well, I think the season has been good for the team, for FC Goa, and for me also. No, I have played a lot of games. I have feel my importance in the team, and well, now it's moment to sit, to negotiate, and to try to have a deal for the next season. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. खबर तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.